फातोर्डा सुरू आशिल्ली उदरगतीची कामां भाजपाचे सरकार मुद्दाम बंद उडयता असो आरोप गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे मुखेली विजय सरदेसाय हांणी केला। सरकाराचो विरोध करीत गोवा फॉरवर्डान बेरेस्तारा फातोर्डा ट्राफिक सिग्नला सामकार धरणे आंदोलन केले। ही कामां परत सुरू केली ना जाल्यार कामां बंद उडयल्या सुवातीचेर वचून आंदोलन करतले अशी शिटकावणी तांणी दिल्या। इतले मजगती रस्त्याच्या डांबरीकरणाचे काम बंद उडोवंक ना, डांबरीकरणाक लागपी सामानाच्या उणावाक लागून काम बंद पडला। ह्या कामाची दक्षता खात्या वरवीं चवकशी सुरू जावंक ना अशी माहिती भौशीक बांदकाम खात्याचे अभियंता संजय वळवेकर हांणी पत्रकारांक दिल्या। जाल्यार धरणे आंदोलनाक लागून ह्या रस्त्यावेल्यान यो वच करपी लोकांक त्रास जाता, रस्तो ब्लॉक जाता अशें एका बायलेन म्हटलां। हे कितल्या कोणाकडच्यान हप्ते घेतात, खंयचो कोण कितले पावयता ते सगळे खबर आहा। आज मेरेन आमी वाटेक वचूंक ना, आज मेरेन फाल्यांच्यान वचचें पडटलें, कित्याक हे बरे कामा खातीर केल्ले आहा। हे रस्ते जे आमी सुरवात केल्या, हे रस्ते म्हाका जाय म्हणून सुरवात जावंक ना, हे लोकांनी सजेस्ट करून डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंट म्हणून स्टार्ट केल्ले आहा। रस्ते लोकांक जाय आशिल्ले, लोकांक जाय म्हणून रस्ते टेंडर केल्या। टेंडरान आमी कमिशन घेवंक ना, कमिशन घेतला हे ऑफिसांत बसतात आनी PWD डिपार्टमेंट कमिशन घेता, मुख्यमंत्री कमिशन घेता, हांव कमिशन घेना। हांव तर कमिशन घेतालो आज हे उलोवंक पावनाशिल्लो हांगा, हे हांव पयलीं सांगूंक सोदतां। आनी एकान एक फातोर्डेच्या नागरिकांक आमी ही जागृताय हाडूंक जाय। आनी हें जर काम सुरवात जायना जाल्यार आमी फ्लॅश मॉब जाल्यार एक कितें म्हणटा धडक मोर्चा एक जाग्यार करतले आनी तुमकां टायमार आमी कळयतले। Department has issued the work orders and all. The works were approved today and the department issued the work order. So contractors have to start the work. And these are mostly hot mix work, so hot mix work will take time. Because contractor has to collect the material and spot and all. And plus actually they should get the hot mix plan. All contractors now are having their own hot mix plan. And they will having also the work will be going on some other places. So as and when actually they are, the hot mix plan will be free. They start the work. Is there any vigilance complaint and all on this works? There is no one. As per my knowledge, nothing is there. But I have to speak to E. E is sick actually at home.